कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. दिवाळी म्हळ्यार धन आणि समृद्धीचो सण. ह्या दिसा गणेश आणि माता लक्ष्मी वांगडा देव कुबेर, सरस्वती तशेंच काली मातेची पूजा करतात. शुक्राराक गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत व्हडा भक्ती भावनेन लक्ष्मी पूजन जालें. लक्ष्मीपूजन उत्सवाचे फाटभुंयेर दिवचले फळां फुलांक तेजी आयली. शुक्रारा एकाच दिसा दिवचलच्या मार्केटात फळांच्या विक्रींतल्यान 5 लाखां परस चड रुपयांची उलाढाल जाल्ल्याचो अदमास आसा. आठ आमदारां आडची अपात्रता याचिकेचेर दिल्लो निकाल हो आमकां अपेक्षीत आशिल्लो. मात 2 वर्सां उपरांत हो निकाल लागलो हातूंतूच आमकां येस आसा अशें मत काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकर हांणी उक्तायलां. आतां हाचेर आमी कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली भुमिका थारायतले अशेंय गिरीशान सांगलां. तेल मार्केटिंग कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडराच्या दरात व्हडा प्रमाणात वाढ केल्या. शुक्रारा देशात 19 किलाच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडराचे दर 62 रुपया मेरेन वाडयले. जाल्यार दुसरे वटेन घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडराच्या दरात कांय बदल करूंक नाशिल्ल्यान लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या. मात गॅस सिलिंडराच्या दरात वाड जाल्ल्यान विरोधकांनी भाजप सरकाराचेर टिका केल्या. कळंगुटे परतून एक फावट टॅक्सीवाल्यांची गुंडागिरी. दोगा टॅक्सीवाल्यान बारीकशा कारणांक लागून पुणेच्या एका पर्यटकाक बुडयलो.
इतलेच न्ही तर पर्यटकाचे बायलेकूय धक्काबुक्की केली. पोलिसांनी मुखेल आरोपी पीटर नोरोना म्हणटात ते टॅक्सी ड्रायव्हराक पांद्रो लावन धरला. दुसऱ्याचो सोद सध्या चालू आसा. कळंगूट पुणेच्या पर्यटकाक केल्ले मारहाण प्रकरणात कायद्यातल्यान कारवाय जावची अशें टॅक्सी चालक संघटनेचो अध्यक्ष चेतन कामतीन सांगला. पर्यटक आसूं वा टॅक्सी चालक सगळ्यांक समान न्याय आसपाक जाय अशी मागणी चेतन कामतीन केल्या. बितकी खंडोळ्या पंचायतीच्या दामणसरे वाठारात सध्या गवेरेड्यांचो वावर वाडला. शुक्रारा सकाळी 7 सुमार 10 ते 12 गव्यांचो कळप रस्तो क्रॉस करतना दिसून आयलो. कावो पांडुरंग नायक हांच्या म्हणण्या प्रमाण दामणसरे हांगा कुळाघराक तेकून आशिल्ल्या व्हाळांत गवेरेडे उदक पिवपाक रानांतल्यान सकयल देंवतात खंय. तशेंच ह्या गव्यांक लागून बागायतीचे बरेच लुकसाण जाता अशें ताचें म्हणणें. बिरसा मुंडांच्या जयंती निमतान सरकारान भगवान बिरसा मुंडा गौरव यात्रेचें आयोजन केलां. ही यात्रा पेडण्यां ते काणकोणा 15 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सुरू आसतली. ह्या रॅलीचो समारोप सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उईके हाजीर आसतले. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण पुराय गोंयांत बिरेस्तारा सांजे उटंगराच्या पावसान दमदार हाजेरी लायिल्ली. गडगड आनी वारे सयत घोग्यांनी पावस पडलो. लायट पुरवण बंद जाल्ल्यान गोंयांतल्या चडशा वाठारांत काळोख पातळिल्लो. नेटाचो पावस आनी वारो मारिल्ल्यान कांय कडेन झाडां तशेंच लायटीचे खांबे लेगीत पडून बरेच लुकसाण जालें. मनशाच्या आयकुपाच्या क्षमतेचे लुकसाण आणि डिमेन्शिया यांच्या मधलं महत्त्वाचा संबंध डेन्मार्क विद्यापीठाच्या संशोधकांनी लायला.
आयकुपाची शक्यताय कमी आशिल्ल्याची चड एनर्जीचो वापर जाता, जाका लागून हेर संज्ञात्मक कार्यांचेर परिणाम स्पश्ट दिसून येता. संज्ञात्मक कार्यांत मेंदवाच्यो वेगवेगळ्यो प्रक्रिया विचारात तशेंच समस्या सोडोवपा खातीर मजत करतात. पिराय वाडटा तेन्ना डिमेन्शियाचो भंय चड आसता, पूण हातूंत आमच्या जिणेशैलींतले बदल आनी आयकुपाचे क्षमतेचेर आसता. जांची आयकुपाची क्षमता कमी जायत वता अशा दुयेंतींत डिमेन्शिया जावपाचो धोको चड आसता. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. ही दिवाळी तुमच्या जिणेत सुख समृद्धी घेऊन येऊ हीच देवा लागी मागणी. शुभेच्छुक कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो, शुभेच्छुक आमदार डिलायला लोबो, शुभेच्छुक डॅनियल लोबो, सरपंच पर्रा. फिफाचो उणाव आशिल्ल्यान फातोड्या बीफ विकपी दुकानां बंद आसात. शेनवारा क्रिस्तांव समाज सोल्स डे मनयतात, देखून बीफ ह्या उत्सवाच्या जेवणांतलो मुखेल घटक आशिल्ल्यान सरकारान कायदेशीर तपासणी करून आमकां बीफ मेळोवन दिवचें अशी मागणी समाज कार्यकर्तो मिलाग्रेस फर्नांडीस हांणी केल्या. अणजूण वाठारात भूमिका देवळा लागसार आशिल्ल्या एका घराक बुधवारा उसरा राती उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जालां. म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान वेळार उजो नियंत्रणात हाडिल्ल्यान कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. गोंय मनीसबळ आयोगान तंबी दिवन लेगीत पणजे ताळगांव रातच्या 11 वरां उपरांत लेगीत व्हडा आवाजान डीजे सुरू आशिल्ले. पणजे ताळगांवांतले कांय ज्येश्ठ नागरिकांक खूब त्रास सोंसचो पडलो. पोलिसांनी कसलीच कारवाय कित्याक करूंक ना असो प्रश्न उपराशिल्लो.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेन नोव्हेंबर 2024 वर्सा बँक सुटयेचें वेळापत्रक जाहीर केलां. ह्या म्हयन्यांत जायत्यो सुटयो आसात. फक्त 12 दीस बँको बंद आसतल्यो. ह्या वळेरेंत सगळे आयतार तशेंच दुसरो आनी चवथो शेनवाराचो आस्पाव आसा. नोव्हेंबर 1 तारखेक दिवाळीचे फाटभुंयेर कर्नाटक, महाराष्ट्रांत तशेंच हेर राज्यांतूय बँको बंद आसतल्यो. नोव्हेंबर 7 तारखेकूय कांय राज्यांनी छठ पुजेक लागून बँको बंद आसतल्यो. नोव्हेंबर 15 तारखेक गुरू नानक जयंतीच्या फाटभुंयेर बँको बंद आसतल्यो. ते भायर आयतार तशेंच दुसरो आनी चवथो शेनवाराच्यो बँको बंद आसतल्यो. दिल्लीत प्रदूषणात वाढ जाल्ल्या कारणान विखारी फेस उदकांत उफेतना स्पश्ट दिसून येता. दिसान दीस ह्या विखारी फेसाचें प्रमाण खूब वाडलां. मात सणासुदीच्या दिसांनी लेगीत हें प्रदूषण नियंत्रणात हाडपा खातीर कसलीच उपाय येवजण केल्ली ना. मात येता त्या दिसांनी छठ पुजा आशिल्ल्यान भोवतेक हो विखारी फेस उणो करपा खातीर कॅमिकल डिफॉर्मर शिपडायतले अशें कळटा. ऑक्टोबरांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 23.5 ट्रिलियन रुपया मोलाचे 16.58 अब्ज UPI वेव्हार जाले. एप्रील 2016 वर्सा डिजिटल पद्दतीन सुरू जाल्लो हो वेव्हारांत इतिहासांत हो सगळ्यांत व्हडलो आंकडो जावन आसा. हाचे आदी सप्टेंबरांत चडांत चड म्हळ्यार 15.4 अब्ज आनी जुलयात 20.64 ट्रिलियन रुपया मोलाचे UPI वेव्हार जाल्ले. सप्टेंबराच्या तुळनेत ऑक्टोबरांत व्हॉल्युमांत 10% आनी व्हॅल्युआंत 14% वाड जाल्ली आसा. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या नुस्तेकारांक लागून गोंयच्या नुस्तेकारांचेर हावळ आयल्या. गोंयच्या दर्यांत भायल्या राज्यांतल्या नुस्तेकारांचो वावर वाडपाक लागला. ताका लागून गोंयच्या नुस्तेकारांक अपेक्षे प्रमाण नुस्तें मेळना. कांय वेळार जाल्यार भायले नुस्तेकार गोंयच्या नुस्तेकारांचेर हल्लोय करतात. भायल्या नुस्तेकारांकडल्यान मोठ्या प्रमाणात जावपी नुस्तेमारीक लागून नुस्त्याच्यो कांय प्रजाती नश्ट जावपाच्या मार्गार आसात. देखून सरकारान भायल्या नुस्तेकारांचेर आळाबंद हाडपा खातीर उपाय येवजण करची अशी मागणी गोंयच्या नुस्तेकारांनी केल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयान केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक जाहीर केल्या. गोंयच्या 2 पुलीस अधिकाऱ्यांक हे पुरस्कार मेळटले. गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता आणि पुलीस निरीक्षक विनायक पाटील हांकां ही पदकां जाहीर जाल्यात. पुलीस अधीक्षक गुप्ता हांकां अरुणाचल प्रदेश राज्यांतल्या तिरूप जिल्ह्याचो पुलीस अधीक्षक आसतना बऱ्या तपासात कामा खातीर जाल्यार कुडचड्यार रुपा पारकर खून प्रकरणाचो बऱ्या तरेन तपास काम केल्ल्या खातीर पदक जाहीर जाल्यात.
संवसारभर धुम्रपानाचे प्रमाण उणे जायत आसा तरी धुम्रपान करिनाशिल्ल्या बायलां फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे दुयेंती वाडत आसा. तज्ञांच्या मतान वेगवेगळ्या विखारी पदार्थांचो संपर्क आयिल्ल्यान अशें जावं येता. धुम्रपान करिनाशिल्ल्या लोकां खातीर तपासणी मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ल्यान फुफ्फुसांचो कॅन्सर सुरवातीच्या काळात सोदून काडप कठीण जावं येता. संवसारभर फुफ्फुसांचो कॅन्सर जावन मरण येवप्यांचो आंकडो चड आसा. तशेंच देशभरांतल्या फुफ्फुसांच्या कॅन्सराक लागून जावपी 80% मरणां तंबाखूचो वापर करतात. ह्या घातक दुयेंसांत तंबाखूचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें दोतोर सांगतात. गुगल मॅप्सांनी आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचोय आधार घेवपाचो निर्णय घेतला. ह्या निर्णयाक लागून आता लोकांक गुगल मॅप्सांचो आनीकूय बरो आधार जातलो अशें कळटा. आता दर एका गजालीक एआयच्या आदारान प्रगती करपाक मेळटा. गुगलाच्या एआय चालीत जेमिनी तंत्रज्ञानाची सुरवात जाल्ल्यान आता हे मॅप्स नॅव्हिगेशना वांगडाच वनरिजवणेचे मार्गदर्शक जावपा खातीर तयार जाल्ले आसा. देखून बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या आदारान गुगल मॅप्सांचें आता रुपांतरण जाल्ल्यान लोकांकूय हाचो खूब लाव जातलो. खोर्जुवे आणि साखळे किल्ल्याचे दुरुस्ती काम 60% पुराय जाला. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर ह्या दोनूय किल्ल्यांचे काम पुराय जातले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. दोनूय किल्ल्याचे काम 2021 सुरू जाल्ले, मात कांय तांत्रीक आडखळी आयिल्ल्यान हें काम बंद आशिल्लें खंय. साखळे किल्ल्या खातीर 2 कोटी जाल्यार खोर्जुवे किल्ल्या खातीर 2.5 कोटी खर्च आशिल्ल्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां. संवसारभरच्या लोकांनी व्हडा उमेदीन दिवाळी हो सण साजरो केला. मात हैदराबादात दिवाळीच्या फाटभुंयेर वेगळेच चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. एका हॉस्पिटलांत फोगोट्यांक लागून दोळ्यांक दुखापत जाल्ले सुमार 16 केशी पळोवपाक मेळ्ळ्यो. मात ह्या 16तल्या 15 दुयेंतींक उपचार दिवन घरा धाडले, पूण एकल्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो आसा. देखून फोगोट्यो लायतना सगळ्यांनी सादूरताय बाळगुची अशें आवाहन जावपाक लागलां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि अहमदाबाद शारांतल्या पिराणा हांगा गुजरातच्या सगळ्यात व्हडल्या कोयर ते उर्जा प्लांटाचें उक्तावण केलां. ह्या पीपीपी मॉडेलाचेर 375 कोटी रुपया खर्च करून हो प्लांट स्थापन केला. अहमदाबादचो हो पयलो कोयर उर्जा प्लांट आसतलो जो सैमीक दृश्टीन फुडारा खातीर फायद्याचो थारतलो.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि खेळा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय आणि तरणाट्यांक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 खातीर अर्ज करपा खातीर उलो मारला. भलायकी, मनीस हक्कांचो प्रसार, सक्रिय नागरिकत्व आणि समाजसेवे अशा वेगवेगळ्या उदरगतीच्या आणि सामाजिक सेवांच्या मुळार उत्कृष्ट काम आणि योगदान दिल्ल्या व्यक्तींक 15 ते 29 वर्सांमदल्या आणि संघटना हो पुरस्कार दितात. या पुरस्कारांत व्यक्तीक पदक, प्रमाणपत्र आणि 1 लाख रुपया रोख इनाम आणि संघटनेक 3 लाख रुपया रोख इनाम आसतले. संधिवात ही सध्या सामान्य भलायकेची स्थिती असून हातूंत मनशाच्या कुडीचे जॉइंट्स दुखतात. संवसारभरातल्या 6 लोकांक संधिवात दुयेंस जाता, पूण सध्या हे दुयेंस दादल्यां परस बायलांमदीं चड दिसून येता. बायलांमदीं एस्ट्रोजन आनी प्रोजेस्टेरॉन ही हार्मोनांची पातळी चड आशिल्ल्यान तांच्या सांध्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावं येता. भारतात 60 वर्सां वयल्या पिरायेच्या बायलांक हे दुयेंसाचो धोको आसता. तेच प्रमाणे आयच्या बदलत्या जिणे शैलीक लागून 20 ते 30 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्या चलयांकूय संधिवाताचो धोको आशिल्ल्याचें मुखार आयला.